बारे बरें ठीक ठीक आमकां पडलें आरे हो संवसार कितें पळय उबेन मो काय हो तियात्र रवींद्र भवनाच्या सभागृहात जाला. ह्यात हो तियात्र पळोवपाक आज खूब लोक आयले आनी लोकांनी डायरेक्टराक आनी तियात्रीक एक्टींग करतल्याक खूब शाबासकी दिली. आतां म्हळ्यार आमी आमचो डायरेक्टर पास्कल बाब आज खरेंच उमेद दिसता हो तुमचो तियात्र आज भरपूर लोक जाले आनी लोकांनी तुमकां शाबासकी दिली. तुमकां कशें दिसता? आमकां बरें दिसता. लोक आमकां ताळयांनी गुणगुणांनी आमकां येता आनी जेन्ना आमकां एप्लॉज दिता तेन्ना आमी खोशयेन बसता आनी आमकां उर्बा भोगता आनीक बरें एक्टींग करपाक. सो तो म्हजो सगळे एक्टरांनी सिंगरांनी म्हाका आनी म्युजिशनांनी म्हाका सपोर्ट दिला. सो तियात्र फुडें व्हरा. तूं आतां वास्को वाठारांत रावता तरी तुमकां कशें दिसलें की गोंयच्या खाशा खंयच्यानी जे कलाकार आसात तांकां उर्बा दिवन वयर काडपाक? हय, एक्चुली हांव वास्को रावता कित्याक हांव एमपीटीन कामाक आसा. पूण कोणाक थोड्यांक खबर ना हांव म्हापशेचो एक्चुली कोलवायचो. म्हजे हे कलाकार आसा ह्या तियात्रांत ते आख्खे गोंयचे भरशीं पडलेले आसा. थोडे पणजेचे आसा, बेनावली, मारगांव, आमचे काणकोणाचे आहा, मागीर सांग्यायले आहा, सांवड्डेचे आहा. सो हांव ते पिकअप करून हे एक्टरांक घालता आनी हांव तो तियात्र करता कित्याक आख्खे गोंयांत कला भरलेली आहा आमची गोंयकारां. पास्कल बाब, आज तुमचें नांव गोंयाकूच न्हय भारताच्या भायर तुमी वचून एक्टींग दाखयतात आनी आमच्या भुरग्यांक आमच्या नीज कलाकारांक आज आमचें गोंय कलाकाराची खण म्हणटात ते तुमी खरेंच सिद्ध करून दाखयला. आनी आज ह्या कलाकारांक तुमी भायर व्हरून ही गोंयची कला आमची कला ती भायर दाखोवपाक तुमी एक बरी उमेद दाखयला, तुमची इच्छा दाखयल्या. इच्छा आसा पूण आमकां कोणे तरी सपोर्ट दिवन आमकां व्हरोंक जाय भायर. आनी जेन्ना आमी भायर वयता तेन्ना म्हजे आनी कलाकार सारके उमेदीन भरतले कित्याक म्हाजे चडशे न्यू कमर आहा आनी आमकां सपोर्ट मेळना भायल्या तेराक वचपाक. कित्याक जायते लोक म्हणटा भायर वताले तुका बरे नोन फेसीस आसूंक जाय म्हणून. बट आय बिलीव इन प्रोमोटींग. हांव प्रोमोट करता टॅलंट्सांक. ताका लागून म्हजे नवे कलाकार कित्याक हे नवे कलाकार म्हणजे फुडाराचे दिवे. सो भायर तर आमकां वेले जाल्यार आमी आनीक फामाद जातले. तुजो सरकारचो कितें हातभार आसा? सरकाराचो आसतलो. आमकां न्यू प्रेजिडेंट आमचो बाबा एंटनी बार्बोजा येयला. ताणें एक स्टेटमेंट केला की आपूण तियात्र भायल्या देशांत म्हणजे आमचे सावथीत आमचे खंय टायटीन वतलो म्हणून. बट आमकां तो चान्स पासून पडलो जाल्यार तो चान्स पासून ना पडला पासून जाल्यार आमी उमेद भोगतली की गव्हर्मेंट आमचे शोज तियात्र भायर व्हरता म्हणून. धन्यवाद. आज गोंयची कोंकणी भास तुमी गोंयाकूच न्हय तर देशा भायर आमी पावयतात. देव बरें करूं. अशी तुमकां एक उमेद दिवं आनी सगळ्यांक सपोर्ट करपाक तुमकां इच्छा दिवं. देव बरें करूं. थँक्यू संदीप. तुकाय देव बरें करूं. तुवें आमचें कवर अप केलें म्हणून म्हाका एक सांगूंक उर्बा दिसता. आमचे हितून सिनियर आमचे जिस्त्यान आहा आमचो बाब. तसोच आमचो मायकल हो सारको नांवूच हो सगळ्याकीन पयलो बरो कॉमेडियन आसा. ताणें ब्रेक घेतलो मातसो. तसोच आमचो बेस्ट सिंगर आहा आमच्या पालकाचो जुजे मास्कारेनास. तसोच हो सांवड्डेचो बाब आगोस्तीन हो आमचो गव्हर्मेंट सर्वंट सांग्याचो. सो आमी टीम वर्क आनी आमचे मदीं आनी तुमचो मिल्टन बाबा समाज सेवक. सो एक बरी उर्बा दिसली आमचो तुमी एक पत्रकार जावन आमचो हें कवरेज केलें म्हणून. आनी रोखडेच आमी सगळ्यांक आमकां म्हणजे टीव्हीचेर पळोवन आमकां आनी खोशी जातले म्हणून. देव बरें करूंक बाबा.